म्हाकाय मिटिंगेचे कांयच खबरूच ना, म्हाका कोणें आपोवंक ना, कसलेंच म्हाका इंटिमेशन मेळूंक ना. आनी आमचो ओपोजिशन आमदाराचो ग्रुपूय आसा वॉट्सएप, ताजेरूय अशें कांय मेसेज बी येवंक ना, फोनूय कोणाचो येवंक ना. तो मागीर म्हजो फोनूच घेवपाक ताणें एटेम्प्ट केलो आनी ताजो फोन बंद पडलो. तो म्हणलो आपूण परतो करतो. ताजे नंतर 7 मिनटां 5 जावन 7 मिनटांनी लिडर ऑफ ऑपोजिशनान म्हाका 1 सेकंदाक ते 2 सेकंदाक एक कॉल केला आनी तो मिस कॉल जालो. तो म्हणजे हाजेर दिश्टी पडटा आनी टायम आसा. हांव आसा आतां दवंड्यार म्हणल्यार फातोर्डा. मिटींग आसा आतां चलता खंय एसेंब्ली कॉम्प्लेक्सान पर्वरी. हांव पायलटूय न्ही आनी म्हजे कडेन विमानूय ना आनी हांव थंय पावूंक शकना. सो मिटिंगेक वचपाचो प्रश्न ना. तुमकां आपयली बी अशें कांय ना मिटींग चालू आसता? हांव तुका दाखयता मरे. सकाळच्यान बी कांय आपयली ना म्हाका कोणें फोनूच करूंक ना. कोणें खंय आपोवप तें कशें कळप तें? कॉल बी ना आमी आमच्या मतदारसंघांनी आसपी मनीस न्ही. पणजी आमची बेज न्ही आनी आज देर इज नो रिजन फॉर मी टू बी इन पणजी. हांव पणजे कळिल्ल्या लागीं आशिल्लो जाल्यार वचपाक जातालें. आतां वचपाचो प्रश्नूच ना. हांव हांगा आहा, ताची मिटींग सुरवात जाल्या मिटींग सुशेगाद करूं न्ही. पळोवन लोकांनी भिवपाची कांय गरज ना. प्रमोद सावंताचे बीजेपी गव्हर्मेंटाचे जे भशेन 12 बिरेस्तार 3 दिसांत करून जाता हें करपाचें हांव करतलोच. हें एसेंब्ली सेशन हांव वाया वचपाक दिवचो ना. ऑपोजिशन युनिटी काय ऑपोजिशन बरोबर आसूं वा नासूं, कितले बरोबर असतात तें सगळ्यांक खबर आहा. पूण जें कितें करूंक जाय तें हांव करतलों. बीजेपीच्या सरकाराक गोंयांत तांकां एक्सपोज करप आनी हांव बरे भशेन करतलों. आतां मेरेन करीत आयिल्लो आसा आनी हांव करतलोय.